जॉब स्कॅम प्रकरणात एकाच मंत्र्याचे नाव कशें येता? मुखावयल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत सुदीनाक कंट्रोलात दवरपा खातीर हे दबाव यंत्र आसूं येता म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। तशेंच भाजपा सरकार नोकऱ्यो विकता हे हाचे वयल्यान सिद्ध जाता म्हणून विजयान उलोवन दाखयले। दुसरे वटेन जे उमेदवार नोकऱ्यां खातीर खऱ्यांनीच पात्र आसात तांचे कितें? नोकऱ्यां खातीर जाणें पयशे दिल्ले तांकां नोकऱ्यो मेळूंक ना म्हणून प्रकरण भायर आयले। फाल्यां तांचे पयशे परते मेळ्ळे की हे प्रकरण सोपूंक जायना। नोकऱ्यां खातीर जाणें पयशे घेतल्यात आनी जाणें ते दिल्यात तांचेरूय कारवाय जावपाक जाय म्हणून विजय सांगता। दुसरे वटेन ह्या प्रकरणाचो तपास करपी संध्या गुप्ता हे बायल अधिकाऱ्याक पयशे घेताना रंगे हात धरिल्ली तिचेर 5 विजिलन्स केशी आसात। असले अधिकारी जर ह्या प्रकरणाचो तपास करपाक लागले जाल्यार निकाल मेळटलो कसो काय म्हणून विजयान प्रश्न उपरासला। मिनिस्टराचें नांव ताणें म्हणलां की आपल्यान पयलीं घेतिल्लें, आतां सडनली मिनिस्टराचें नांव आतां इलेक्शनाचे पयलीं कशें येता आनी ते एकूच मिनिस्टराचें कशें येता? ते म्हणटा की आपल्यान 600 एप्लिकेशनां घेतिल्लीं, फक्त ते मिनिस्टराची न्ही, सगळे मिनिस्टराची घेतिल्लीं। सो दॅट मिन्स हेच एकूच मिनिस्टराचें नांव कशें येता? ताका जिल्लान बी धामून दवरून ते एमजी पार्टी गोंठ्यान व्हरून बांदपाक बीजेपी करता काय कितें? फायनली पुजा म्हणटे कोण? पुजा म्हणटे क्रिमिनल, ज्याने पयशे लोकांचे कडल्यान घेतल्या आनी ते पयशे व्हरून कोणाक दिल्या। आज ते पयशे जे घेतल्या ताका म्हणटात इंग्लीश भाशेन प्रोसिड्स ऑफ क्रायम। आज हे प्रोसिड्स ऑफ क्रायमाची रिकवरी करपाक ते तुका मिडियाक, म्हाका ऑपोजिशन राजकारण्याक आनी सगळ्यांक वापरता। पयशे रिकवर ते करतले आनी इश्यू बंद जातलो। पुलीस म्हणटा ते आमचे नाकामी, युजलेस। पुलिसांनी इतले तेप कितें केलें आनी सडनली आतां हें कशें आयलें? इनिशियल इन्व्हेस्टिगेशन इनकम्प्लीट आशिल्लें हें सिद्ध जाता आनी एंटायर जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचें इन्व्हेस्टिगेशन इज अ फार्स हें प्रूव जाता। आनी एक प्रूव जाता की बीजेपीचो सरकार नोकऱ्यो विकता। हाजो अर्थ बीजेपीच्या सरकारान तरुण पिळगेक, गोंयचे तरुण पिळगेचो घात केल्लो आहा। जे डिजर्विंग क्वॉलिफायड भुरगे जांकां नोकऱ्यो लागूंक जाय आशिल्ल्यो तांचें कितें? तांचें कोण उलयता? जांकां पयशे दिले तांकां नोकऱ्यो मेळना, इश्यू जालो। फाल्यां पयशे परते गेले, इश्यू काबार जालो ना। पयशे दिवपी आनी पयशे घेवपी इक्वली लायबल आहा। सो पयशे घेतिल्ल्या मनशाचेर हें जावंक जाय आनी पयशे दिल्ल्या मनशाचेर पयशे रिकवर जावन सरकारा कडेन वचूंक जाय, तांचे कडेन वचूंक जायना। हो प्रेशर टेक्नीक असो दिसता। प्रेशर टेक्नीक आसूंक शकता, कित्याक सुनील ढवळीकर इतलो तेप तांचे बरोबर आशिल्लो। सुनील ढवळीकराक आतां जिल्ला परिशदेच्या इलेक्शनाक कंट्रोल करपाक एक आसूंक शकता। दुसरें आन्सर दिवपाक जाय मुख्यमंत्र्याक। होम मिनिस्टर तो आसा, इन्व्हेस्टिगेशनान पुजा नायक म्हणटा की आपल्यान नांव पयलें दिल्लें म्हणून। तें नांव इतलें तेप कित्याक येवंक नाशिल्लें? आतांच कशें आयलें? हाचें उत्तर फक्त होम मिनिस्टर कडेन आहा आनी पुलिसे कडेन आहा। दुसरें हांव तुमकां सांगता, थंय एक ऑफिसर आहा, हो गुप्ता जो आहा पळय, कोण तो राहुल गुप्ता, ते राहुल गुप्ताच्या सायडीन एक ऑफिसर आहा बायल, संध्या गुप्ता म्हणून। तिका पयशे घेतना धरिल्ली, ती आतां ही इन्व्हेस्टिगेट करता। तिचेर विजिलन्स केसी आहा 5। असले जर चोर पुलीस ऑफिसर इन्व्हेस्टिगेट करतले, तुका आनी रिजल्ट कसलो मेळटलो? आनी पुजा नायक इलेक्शनाच्या टायमार आनी एकले आनी एक नांव सांगतले आनी परते मिडिया नासतली। हे ताजे पयशे रिकवर करपाक आमी यूज जावचे न्ही।